फार्मसीच्या उक्तावणाक विश्वजिता बरोबर सांताक्रूज आणि सांत आंद्रेचे आमदार आणि जीएमसीचो सुपरिटेंडंट धरून सिनियर मेडिकल स्टाफूय आशिल्लो. विथ एनी टेंडर फॉर्मेलिटीज बी सगळे करून आमी इन हाऊस फार्मसी म्हणून टेंडर केली आणि आयज हीच फार्मसी जे KEM हॉस्पिटल आनी दुसरे कडेन तेंचे इतले आउटलेट्स आसा तांकां टेंडर गावले आनी त्या कारणा खातीर इन हाऊस फार्मसी कन्सेप्ट तुमकां एक्सप्लेन करता. गोंयचे जनतेक आनी गरीब पडीचे हॉस्पिटलाक येता रातचो ताका जर सांगलें कितें गावना काय आउट ऑफ स्टॉक आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान मागीर तो एब्सोल्युटली हे जाता डेस्परेट जाता फ्रस्ट्रेट जाता तेजी परिस्थिती बिकट आसता आनी तो ते तितले पयशे हाडिना कारण आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे फ्री म्हणटा. दर दिसाक गोवा मेडिकल कॉलेजान 4 ते 5 लाख रुपया पर्यंत आमचे लोकल सेल्स जाता. हे सगळे लोकल सेल्स आमी ह्या फार्मसीच्या माध्यमांतल्यान आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न करतले म्हणजे पेशंटाक त्रास जावं न्हय. आतां परत क्लॅरिफाय करता दर वर्सा आमी टेंडर काडटा तो टेंडर हा तसोच उरतलो तो टेंडरान बदलना. लोकल परचेसर डेफिनेशन कितें जें कितें शॉर्टेज आहा जें कितें आमचे कडेन ना जें आमच्या फार्मसीन ना तें एनी केस आमी घेताच पूण घेताना लोकांनी भायर कित्याक वयचे ते सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजानूच गावंक जाय आनी हे 24/7 ही फार्मसी ओपन आसतली. Now this wellness is one and GAPL is one. Now under wellness we are given them 2 outlets in the OPD. One more outlet is coming there. And they have a store in Yatri Niwas, a big store. Where they can keep their medicines there and whatever is required they will bring. They not only bring medicine, they will bring all surgicals also. Now if you see, there are dental implants, orthopedic implants, stands of urology, stands of cardiology, all these things. It's a huge inventory. Plus we will see that we all follow our regular tendering pattern. That will not stop. It's not that we are giving them everything. It is the rare occasion of GMC where you don't get thing and you want to save somebody's life. That will be available there. And that is the first condition that we have put for them. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.